हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगल्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर. आनी आतां टायम जाल्लो आसा 11 आनी ऑलरेडी म्हज्या घरांतले सगळेचे साफ सफाईचें काम, देवाची पुजा सगळें जाल्लें आसा. आनी पयलींच हांवें व्लॉग स्टार्ट केलो कित्याक खबर आसा तुमकां 2-3 दीस जाले म्हजे व्लॉग कंटिन्यू येवंकूच ना. सो चिंतलें की आयज पयलीं स्टार्ट कर कित्याक मागीर कामान जेन्ना बिजी उरता मागीर व्लॉग स्टार्ट करपाक विसरता. आनी काल आमचो व्हडलो इशू जाल्लो आसा नरकासुराचो, तो मागीर तुमकां सुशेगाद सांगता. आनी थोडे क्लिप्स हांवें शूट केल्या ते तुमच्या वांगडा शेअर करता. अजून गौतम उठोंक ना. सकाळीं तो 8 घरा येयला आनी बाय बीन अजून उठोंक ना. बायक उठयता, न्हाणयता आनी तिची तयारी करता पुजेची. जाल्यार पळोवया फुडें कितें जाता तें. तेच्या पयलीं साडयेची स्टोरी सांगता. ही साडी आमकां सगळ्या बायलांक आमच्या म्हणजे ब्राह्मण देवळांतल्या सगळ्या बायलांक सप्तकाक अंदू जी पावणी येयल्ली तेंच्यांनी दिल्ली ही साडी. सो हांवें ती न्हेसूंक नासली कित्याक म्हाका सप्तकाक वचपाक मेळूंक नासलें. आनी बेगीन तुमी म्हणटाली इतले दीस सोफाचेर हें नासलें, आतां येयलें. सो ओन्ली हे पार्ट येयले कित्याक गौतमाक टायमूच ना. सोफा रेडी आसा पूण गौतमाक टायम ना हाडपाक वयपाक कित्याक आमी बांदे ऑर्डर दिल्ली आनी बरी क्वॉलिटीची ऑर्डर दिल्ली कित्याक घेता जाल्यार लाकडाचो आसा न्हू तो. सो घेता जाल्यार बरेंच घेवपाचें अशें म्हणून चिंतून आमी ती बरी ऑर्डरूच दिली. सो आतां जस्ट वचून हाडपाक जाय तेका. आनी ही साडी न्हू आमकां सगळ्या बायलांक सप्तकाक म्हाका वचूंक मेळूंक ना. सो हांवें न्हेसूंक नासली. सो म्हटलें की आतां एक्चुली भयणी कडेन बिडींग करपाक दिल्ली तेणी फायनली चवथीक दिता, नवरात्रांक दिता, हेका दिता तेका दिता करून आतां नवरात्राच्या लास्ट दिसा अशी दिल्ली. मागीर दसऱ्याक न्हेसपाक हांव विसरलें. सो आतां म्हटलें न्हेसया चल की नवीनूच आसा न्हू आनी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी असली ज्यो मटिरियलाच्यो साडयो आसा पळय लायट वेटीच्यो त्यो म्हाका घालपाक खूब आवडटा. ऑलरेडी देवाक दाखयल्लें आसा. आतां सगळ्या घराक असो दाखयता हांव. खूब बरें दिसता धूप घालून आयज. ऑलरेडी हांवें सगळ्या घराक दाखयलें. जस्ट तुमकां आतां दाखयता हांव कशें धूप घालता तें. रांगोळी घातल्या. मायन म्हज्या बरी रांगोळी घातल्या आयज. पाय आता मांडी घाल बाबा. बाबा आता मांडी घाल. आता मांडी घालपाची. Sì, padre mo. दिसले बाय तू मुद्दा Da. Ano muna? Okay, đi ơi.
रे होय 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 काढू नका काढू बघ आता बघ अंगाड अंगाड हात लावू नका हात लावू नका पण ते हांवें बरी अशी उदकान घालून बरी सुकोवन दवरल्या आतां तेतून वाटी आनी तेल घालून रेडी करता तर गाय जावं न्हू सगळी पुजा बिजा जाली फोव बीन खाल्ले आमचे ऑलमोस्ट 12 आमी फोव बीन खाल्ले हांवें मातशें वखदां न्हू 12 9 कशें न्हू हांवें जे उसळ आनी हें केलें आंबाड्याचें सुसाव तें खावून आसता त्या वांगडा खाल्ले हांवें पुरयो भाजून कित्याक इतले दीस हांवें त्यो शंकरपाळ्यो बी भाजून तेलान म्हाजें तोंड कितें जातालें सारकें सो हांवें फकत न्हू फोण्णां फोव केल्ले आनी दुदांतले फोव केल्ले सो मागीर हांवें न्हू कितें केलें हांवें ते हे खाल्ले स्लायस ब्रेडा वांगडा आनी मागीर हांव न्हिदलें अरावंड 3 o'clock न्हिदलें 5:30 सुमार उठलें इतल्या दिसाची जी पेंडींग आसली पळय ती सगळी कंप्लीट केली आतां हांव वाती करता आनी दिवे रेडी करून दवरता 6:30 जाल्ली आसा 6:45 म्हटल्यार सगळ्याक पंटो लावन काडटा इसके चाचू हेका न्हू ही पळय कॅडबरी हाडल्या ही पळय एक फोटो का बा करणे काय कितें म्हणटा कितें कितें म्हणटा तूं आता आहे मी
आपण गावाची तळी आहा त्या भोवती सुद्धा आमचे दीप प्रगतीचे एक आनंदमय असं उत्सव हे भौतिक आम्ही तसंच कार्यक्रम करतो आणि उत्सव उत्सव असेच भाग्यश्री परत जावकर आज आम्ही हांगासर पोट्यो हाडल्या पेटोवपाचो प्रोग्राम दवरलेलो कमिटी मेंबरांनी देवस्थानातर्फे सगळे जाण आमी भायले रावून आपले 5 कमीत कमी 2 सुनाच्यो आनी 1 म्हाजी अश्यो 5 पेटयल्या 15 व्हिडिओ काढता इल्लोसो आमचं कॉम्पिटिशन सांगायला ते करू शकता आम्ही एकदा एका आमचं 5 मेंबर बी आलो दीपावलीच्या शुभेच्छा. आज दीपावलीच्या निमित्त आम्ही इथे श्री नारायण मंत्रासवे सामूहिक दीप प्रज्वलन केलेले आहे आणि या जवळजवळ 100 ते 150 महिलांनी भाग घेतलेला आहे आणि यामध्ये प्रत्येकाने 5 दीप प्रज्वलित केलेले आहे. काहींनी 20 काहींनी 25 दीप घेऊन आलेले आहेत आणि प्रत्येक 5 दीपा पाठीमागे एक लॉटरी काढली जाईल आणि त्याद्वारे बक्षीस इथे मिळणार आहे. पहिले बक्षीस मी आमचे माजी सरपंच ओशनगावचे माजी सरपंच प्रवीण कोचरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी नंबर 41 नंबर 41 नंबर कोणाचा हा तुझ्या बाबा 41 नंबर कोण राखी पेडणेकर मंगेश चोडणकर यांच्याकडे मागतात त्यांच्यानी त्यांना ते बक्षीस भेटवचे म्हणून. मंगेश चोडणकर माजी उपसरपंच. तसेच दुसरं बक्षीस सगळं ओळखकडे दुसरं बक्षीस कालिदास कोचरेकर सामाजिक कार्यकर्ता 17 नंबर नक्की नंबर 17 कोण हा भाग्यवान 17 नंबर कोण नाव कोण नाव कालिदास कोचरेकर यांना विनंती करता की त्यांच्यानी बक्षीस भेटवचे म्हणून. कोण भाग्यवान आलो
43 43 नंबर कोण हा भाग्यवान 43 नंबर कोण यो पुढे आणि नाव सांगितलं हा बाई नाव सांगितलं गायत्री सातार्डेकर प्रवीण कोचरेकर यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी बक्षीस भेटवते आता प्रेरणाकडे माग 2 नंबर 9 नंबर 9 नंबर कोण तू बाबा मातशें नाव सांगतो या कित्याक पळय सकयल पळय 6 म्हणून घातलेलें आसतलें नाल्यार हांवें 6 म्हणून घातलेलो श्वेता कोचरेकर प्रवीणाकडे मागता की त्यांच्यानी त्या बक्षीस भेटवतो न्हू 40 नंबर यो फुडें नंबर सांगतो नाव आहा आमच्याकडे बाबा नाव सांग अर्चना कलावडकर तुझंच नाव गो घे तर प्रायज कुंती निकेश पेडणेकर बक्षीस भेटयता अर्चना कलावडकर बाय 21 नंबर अनन्या घ्या दुसरे बक्षीस वयता सगळ्यांनी ताळयो लावच्यो सगळ्या कडसून देव बरें करून लक्की नंबर 20 नंबर कोण आहा 75 7 आणि 5 75 कोण शेरा कोचरेकर अरे वा पुढे कोचरेकर फॅमिली बायचे नाव काय पुढे तुका चुकलो हा परत देवान स्वतः नो केलो हा म्हणून तुझा स्वतः नो केलो पुढे हे सेकंड प्राइज असलं आता निमाणे एक प्राइज असताले लक्की नंबर वीणा विठ्ठल पेडणेकर लास्ट बक्षीस तर गाईज आता टाइम झालं असं 9:30 आणि जस्ट आम्ही घरा पावले सगळं बायका बरयता ते दाखयता बटाट्याची कापां ताका दिल्ली आसा दोन सो ते ताका भरयता आणि हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय